मोगाच्या भावान भयणो, एक दीस एक धाकटुलो भुरगो आपल्या डॅडी लागीं येता आनी एक मिस्टेकीक लागून तो ताचे लागीं बोगसोण्या मागूंक तो येता आनी तो ताच्या डॅडीचे मुखार दिमी घालता आनी म्हणटा आनी देवा लागीं तो मागणें करता, एक बोगसोण्याचें मागणें. देवा, म्हाका भोगोस हांवें ही मिस्टेक केल्या आनी म्हाका म्हज्या डॅडी भाशेन एक बरो मनीस कर, एक वायज आनी स्ट्रॉंग मनीस म्हाका कर आनी हांव जाणा देवा तें तुज्यान करूंक जाता हें म्हणटा आनी तो न्हिदूंक वेता. म्हाजे भावान हें आयकून हे बापायक आपलीच कमी दिसूंक येता, आपलेच पातकांची दूख जाता आनी तो भुरगो न्हिदल्या उपरांत बापूय दिमी घालता आनी देवा लागीं मागणें करता. जायत्या वर्सांनी तो मागणें करता, एक बोगसोण्याचें मागणें. बापा, म्हाकाय हे म्हज्या भुरग्या भाशेन कर. हांवूय जायते फावटी म्हज्या पातकांत हांव विसरलां तुका मान दिवंक. म्हाकाय ह्या म्हज्या भुरग्या भाशेन एक म्हजो स्वभाव कर आनी काल्तीकायेची म्हाका कृपा दी. मोगाच्या भावान भयणो, आयचे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां भुरग्यांचो उदाहरण दिवन आमकां सांगता की सर्गी राज्यांत आमी भितर व्हड जातलीं जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी पयले खातीर काल्ती रावंक गरजेचें. आयज जेजू तांकां भुरग्यांचो उगडास कित्याक करता? कित्याक आमी जाणा मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी भुरगीं आसलीं तेन्ना आमकां भुरग्यांचे गूण दुसरेच. भुरगीं जावन आसा इनोसंट, भुरगीं जावन आसात खरे काळजान तीं येतात, तीं फोटी बी मारतात तीं, पूण भितरल्यानूच तांकां खाता आनी तीं येतात परतून. इनोसंट खालती जावन तीं येतात, मिस्टेक जाली रोखडीच येतात आनी आमी अन्याय करूंक जाय. मोगाच्या भावान भयणो, हे जे गूण जे आसतात न्हू आमी भुरगीं आनी आमी वाडत वेतात, हे आमी जायते फावटी हे गूण आमी विसरतात, हे गूण आमी फाटीं सोडटात. जेन्ना आमी भुरगीं आसलीं तेन्ना आमी दुसऱ्यांचेर पातयतालीं. जेन्ना आमी भुरगीं आसलीं तेन्ना आमी मोगाच्या भावान ह्या घडयेक आमी जियेतालीं, पूण आमी वाडटा वाडटा आमी सगळे गूण विसरतात. दुसऱ्यांचेर पातयपाचे खातीर आमी प्रश्न करतात, आमी दुसऱ्यांचेर कित्याक पातोवंक जाय, म्हज्यान सगळें करूंक जाता. आनी हेच भाशेन मोगाच्या भावान भयणो, आमी देवाचो आशिल्लोय देवाचेरूय भरवंसो आमी सोडटा, देवाचेर विश्वास आमी सोडटा. आयज ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमकां आपयता, आमी आमची कुडीन आमचे भलायकेन आमी वाडटा खरीं, पूण जायते फावटी आमी हे गूण आमी विसरता आनी फाटीं दवरता. हे बरे गूण जे आसा ते भुरग्यां भाशेन जे गूण जे आसा ते आमी फाटीं सोदता. आज जेजू आमकां म्हणटा, आमी वाडल्या खरीं, पूण आमी भुरग्यां भाशेन वाड करूंक जातात काय? एक कॅन वी ग्रो एज एडल्ट्स, एज चायल्ड लायक कॅरेक्टर? आयज जेजू आमकां आपयता आनी तो आमकां हें उदाहरण कित्याक दिता? कित्याक आमी कितें भितर सोदलें जाल्यार आमी काल्तीकायेन जिवंक गरजेचें. आयज आनी जेजू आमकां आनीक एक इमेज कशी दिता, एक बऱ्या घोड्याची. आमी भुरगीं आसून देखून भुरग्यांचेर देखून एटिट्यूड गेलो जाल्यार आमी वायट परिस्थितीन पडटलींच, आमी वायट मार्गान पडटलीं. पूण हें आमी हो काल्तीकायेन आमी जेन्ना परतून येतात न्हू, जेजू आमकां परतून आपल्या वेंगेन घेतलोच. आनी ताकाच लागून तो आयज एक बऱ्या घोड्याचोय आमकां उदाहरण दिता. आयज मोगाच्या भावान भयणो, ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताची नियाळ करुया. जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणो, आमी काल्ती जावंक विसरता, आमी काल्ती मनशां जावंक विसरता. एक बारीक परिस्थिती आयली, आमी रोखडेच आमच्या व्हडपणान आमी ते परिस्थितीन आमी फुडो करता, पूण काल्तीकायेन करचे स्वते व्हडपणान करता आनी आमच्या जिवितान आखीन मागीर सगळेंच वायटूच जाता. आज जेजू म्हणटा, आपणाचेर विश्वास दवरात. आमचो जेजून आपूण काल्तीक जावन आमकां दाखयलें. देव तो आपलो आखोच देवपण ताणें कुशीक धरून तो आमचे भाशेन मनीस जालो आनी आमकां काल्ती जावन दाखयलें. आयज आमी ह्या आयच्या दिसा देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमकां दर एक जाणांक देवा भाशेन, आमच्या जेजू भाशेन काल्ती जावंक, एक भुरग्यां भाशेन स्वभाव आमच्या जिवितांत येवंक आमी देवा लागीं मागुया.